नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्तिका कोडकराच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। 1 ऑक्टोबरासावन सेल्फ हेल्प ग्रुप चलयतले सरकारी कॅन्टीना परवडपी मोलान मेळटले सर्वसामान्यांक जेवण। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची विधानसभेत घोषणा। शिवाजी महाराजा आड केल्ले वादग्रस्त विधान फादर बोल्मेक्सान घेतले नमते। बाजारखंड हाऊसिंग बोर्डातल्या प्लॉटावेल्यान वीज मंत्री ढवळीकर आणि आमदार सरदेसायान जाले संवेदनशील आरोप प्रत्यारोप घेतले फाटी। संजीवनी कडल्यान 5 कोटी 10 लाख रुपयांची टोपी घालून फरार जाल्ल्या कंत्राटदाराक निमणो न्यायालया मुखार केलो हाजीर। उगे पंचायतीच्या मोगोळी गावाच्या रस्त्याच्या पुलाची बाबत स्थिती पूल बेगोबेग करचो दुरुस्त तळाव्या लोकांची मागणी। आणि पेडण्या पालिकेच्या कामगारांक पगार दिवपाक जायना जाल्यार मंत्री विश्वजीत राणेन दिवचो राजीनामो। समाजवावर पी रमेश तळावणेकारान उक्तायली तिडक। आता खबरो विस्तारान। आता सरकारी कार्यालयांतली आणि संस्थांतली कॅन्टीना सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगले। सप्टेंबरासावन प्रक्रिया सुरू करतले आणि सप्टेंबरासावन प्रत्यक्षांत सेल्फ हेल्प ग्रुप ही कॅन्टीना चलोवपाक शकतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान खासगी थारावा वरवीं हो विशय विधानसभेत काडिल्लो। सरकारी आस्थापना कदंबा बस स्टँड शाळा कॉलेजी रवींद्र भवन तशेंच आयडीसीतली कॅन्टीना कार्यरत जावची आणि परवडटा त्या मोलान गोंयकारांक थंय जेवण मेळचें म्हण सेल्फ हेल्प ग्रुपांक ही कॅन्टीना चलोवपाक दिवची अशी मागणी विजय सरदेसाय हांणी खासगी थारावा वरवीं सरकारांकडे केल्ली। हातूंतल्यान बायलांकूय रोजगार आणि लोकांक परवडपी बरें जेवण मेळटलें असो मुद्दो विजयान मांडलो। विजयाची ही मागणी मान्य करीत मुख्यमंत्र्यान 1 ऑक्टोबरासावन सरकारी आस्थापनांतली कॅन्टीना सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिवपाचें आस्वासन दिलां। गोंयकार आनी गोंयकारपणाचेर उलोवपाक तसो विजयाचो कोण हात धरपाक शकना। आमी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना ही आमच्या बजेटांत म्हणजे आमच्या जाहीरनाम्यान ही योजना आमी जाहीर केल्या आनी ही योजना जाहीर करता आसतना तेणी जें आत्तां सांगलें की गव्हर्मेंट ऑफिसांतली कॅन्टीना ओके ताज्या उपरांत आमच्या वेगवेगळ्या जितक्या म्हणजे आयडीसीन आसतली किंवा ती गव्हर्मेंट ऑफिसांनी आसतली ह्या सगळ्या जाग्याची कॅन्टीना बंद कित्याक आसा स्पिकर सर? PWDच्या रेटीन जर रेट करूंक वचत जाल्यार तेंचे 10,000 रुपया फॉर एग्जाम्पल म्हज्या गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळे हाजो PWDचो रेट काडलो ताका 20,000 रुपया रेंट पर मंथ दिवपाक जाय। खंयच्याच कोणाक 20,000 रुपया सांखळेंतल्या कॉलेजीचें कॅन्टीन परवडना म्हणून ते घेतात 2 म्हयने चलयता आनी ते सोडून दिता। तेकाच लागून स्पिकर आमचे काणकोणचे बस स्टँड ते बंद आसात बस स्टँडा वयले। बस स्टँड आतां आमी स्पिकर सर आमचे रवींद्र भवनात आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपान घेतिल्लें कॅन्टीन वचून पळय तूं पेंट केला आमी चकचकीत केला बेस्ट हें मेळटालें। एदुआर्द फालेर म्हणटा तो एक्स मिनिस्टर घरचे सोडून थंय येवन जेवतालो सारकें टॉप जेवण मेळटालें तें तुमी काडलें आतां कित्याक सरकार बदललो आनी आतां कोणूच चलयना आतां अजून मेरेन कोण चलयना। स्पिकर सर तेकाच लागून आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक म्हणजे लोकल थंयसलोच सेल्फ हेल्प ग्रुप त्या पंचायत एरियांतलो किंवा त्या म्युनिसिपालिटी एरियांतलो तांच्या भितर PWDचो रेट सायडीक काडलो आनी तांच्याच भितर तांच्यांनी कोटेशन दिवप की बाबा आमी 1,000 रुपया दिता 2,000 रुपया दिता आनी तांच्यांनी लायट बील उदक बील तांच्यांनी पे करप आनी ते सेल्फ हेल्प ग्रुपाक कॅन्टीन दिवप हेजेर आमी फायनल आसा। आनी तें कॅन्टीन जें आसा पळय न्ही आमी ऑलरेडी फक्त फायनान्स डिपार्टमेंटांतल्यान एकूच कारण ते पयलीं PWDचो रेट्स जे आशिल्ले तेज्या शिवाय कोणूच दिनाशिल्लो म्हणून फायनान्स डिपार्टमेंटाक सांगला ऑलरेडी एक सर्क्युलर काड जेणे करून ऑल कॅन्टीन ही सगळी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक कमीत कमी रेटान वयतली। थंयसर आमी तांकां एक कंडिशनूय घालता की तेंच्यांनी मिनिमम रेटीन शीत कडी रायस दिवपाची आनी सकाळची भाजी पाव दिवपाचो। सकाळी जो भाजी पाव लागता तो हो तरी मिनिमम रेटीन तेंच्यांनी भाजी पाव 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 भाजी पुरी नाका ओके भाजी पाव दिवपाचो आनी शीत कडी रायस दिवपाची। पोदेर गेले ते पाव गेले सांगले हे जे आसा पळय न्हू ते आमी मेंटेन करता बट तांकां
तांकां वेगळी सबसिडी जर दिवपाक आमी गेले म्हणजे शीतकडी रायस दिवपाक जाल्यार ताका वेगळें वळण लागतलें तेजें हांव एक एक्सेप्ट करता मान्य करता कारण आमच्या जाहीरनाम्यातूच आसा आमी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना हेंच्या अंतर्गत सगळी कॅन्टीन गव्हर्मेंटाची जितकी कॅन्टीन आसा ज्या ज्या जाग्याचेर म्हणजे जी कोण चलयना बंद आसा तितक्या जाणांक आमी म्हणजे 1 सप्टेंबरांतल्यान आमी सुरवात करता कोटेशन हाडून तेंच्यांनी दिवची बस स्टँडा वयली कॅन्टीन पुलीस स्टेशना वयली कॅन्टीन इवन दो स्कूल कॉलेजींतली कॅन्टीन गव्हर्मेंट ऑफिसांतली कॅन्टीन ह्या आनी रवींद्र भवनांतली सगळी कॅन्टीन ही कॅन्टीन चलोवपाक दिता तांच्यांनी मिनिमम रेट हो तेंच्यांनी दिवचो कारण ताका आमी रेंट व्हडलेशें घेवचें ना रेंट मिनिमम घेतले हे आमी करून आमची स्पिकर सर तयारी आसा दुसरो तेणी जो फीश सबसिडी जी सांगली पळय न्ही त्या फीश सबसिडीचेर कोल्ड चेन आनी फीश घेवप हाजोय आमी विचार करता कोल्ड चेन एस्टाब्लीश करपाक आमी घेतल्या ओके ती जर अंदू कोल्ड चेन एस्टाब्लीश जाली जाल्यार आमच्यो त्यो 8 गाडयो आहा तेच्या वयल्यान आनीक गाडयो सोडटा आनी फीश सबसिडी रेटान दिवपा खातीरय स्पिकर सर आमी तयारी करता म्हाका तूं कॉन्क्रीट सांग 1 वर्सान आमी फीश कॉर्पोरेशन करता कोल्ड चेन करता नुस्तें आमी अशें करून सबसिडायज करून गोंयकाराक सवाय नुस्तें दिता ताजे बरोबर ताजी फीश करी रायस अशी जातली ही कॅन्टिनां आपूण सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिता एक योजना स्पिकर सर हांगा आमी कित्याक येतात सांगलें न्ही स्पश्ट ना 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 म्हाका टायम बाउंड जाय हें तो सांगतलो आनी लास्ट इलेक्शनाचे पयले दिसा डिक्लेअर करतलो कितें मतां जाय म्हणून तेन्ना नाका आतां कर तुका निवडून दिला आतां तुमकां मेजॉरिटी मेळ्ळ्या आतां हेय थंय केल्या तुज्या म्हऱ्यान जाल्यार आतांच कर स्पिकर सर ना जाल्यार तुका देव पुजू सांगतलो कर म्हणून एक मिनट स्पिकर सर आमी जी कॅन्टीन सेल्फ हेल्प ग्रुप दिवपाची आहा पळय न्हू ती 1 सप्टेंबरांच्यान आमी सुरवात करता ऑक्टोबर पर्यंत सगळी कॅन्टीन ही आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिता आमचे जितके गव्हर्मेंट प्रिमायसिसान जितकी आसा तितकी दिता ओके दुसरी गजाल ताणें जी फीश सबसिडी सांगल्या तेजेर आमी कोल्ड चेन कशा पद्दतीन गोंयांत ऑपरेट करप हाजेर आमी सुरवात केल्या सो दॅट म्हाका दिसता 1 वर्स लागतलें 1 वर्साच्या उपरांत आमी आजुनूय सबसिडीन फीश दिवपाचो आमी जे आसा पळय न्हू हे सुरवात करता स्पिकर पाटी घेता न्ही 1 वर्स तशें जाल्यार हांव विड्रॉ करता 1 वर्स एक नेक्स्ट मॉन्सून सेशनाक परते हाडटलो जाल्यार फादर बोल्मेक्सान छत्रपती शिवाजी महाराज हो देव न्ही म्हणून केल्ले वक्तव्याचेर आतां नमतें घेतलां सोशल मिडियाचेर बोल्मेक्साचे शर्मा बरेंच व्हायरल जाल्ले आनी लोकांनी ताचेर बरीच तिडकतायल्ली लोकांचो रोष पळयले उपरांत बोल्मेक्सान आतां नमतें घेतलां छत्रपती शिवाजी महाराजा विशीं पयली विधानसभेत आपाचो आमदार क्रूज सिल्वान वक्तव्य केल्ले शिवाजी जयंती सुवाळ्याचेर सरकार बेश्टोच खर्च करता म्हणून क्रूज सिल्वा उलयल्लो ताचेर बरीच टिका लेगीत जाल्ली आतां क्रूज सिल्वाची भाशा बदलल्या Shiv Jayanti, anniversary of Shivaji Maharaj assuming power, we are more into wasteful expenditure. If there is a legacy of Shivaji Maharaja in Goa, let us preserve it, but do not waste money on it. आमचे थंय विडियो थंय थिंगा पळयता असेंब्ली कितें उलयला टोटल हांवें सांगलां थिंगा सांगलां मुगे क्लॅरिफिकेशन थिंगा सांगलां कितें आमी छत्रपती शिवाजी महाराजाक आमी मानताय आमी स्कुलां आसतना आमी शिकल्या तेजे जावं छत्रपती शिवाजी महाराजा जावं काय जावं सिक्की राणी जावं भगत हेंगेले वाचपाक सामकी बरी उमेद येताली क्रूज सिल्वा हे अशें उलयल्लो जाल्यार फादर बॉल मॅक्साचे शेरमाव लेगीत बरेच व्हायरल जाल्ले शिवाजी महाराज हो देव न्हय अशें वक्तव्य फादरान केल्लें ह्या वक्तव्याचेर फादर बॉल मॅक्साक सोशल मिडियाचेर लोकांनी बरोच धुल्लो लोकांचो रोश आनी ताच्या आड जाल्ले कागाळी उपरांत आतां फादर बॉल मॅक्सान नमतें घेतलां आमची हिंदू भाव भयणां आसात तांचे लागीं आयज आमी डायलॉग सुरू करपाक जाय विचारपाक जाय तांकां शिवाजी तुमचो देव काय तो नॅशनल हिरो जाल्यार नॅशनल हिरो आतां ताका नॅशनल हिरोच कर देव कोण नाका तो तितलोसो कुडको काडून इटसेल्फ सेज वाय ओनली तो तितलोच पार्ट काडलो इफ यू वॉन्ट टू से दॅट आय हॅव डिस्कस छत्रपती शिवाजी महाराज इन माय टॉक विथ माय पीपल जाल्यार आख्खो तरी काडून गायल्लो वॉट एक्झॅक्टली आय एम ट्रायंग टू से जाल्यार दुसरे भाशेन समजपाक जातालें बट फकत तो इतलोसो पार्ट काडला वेर आय एम रिफरिंग टू हिम एज अ नॅशनल हिरो he is a national hero, valiant warrior. That is what I have studied in history. Everybody has studied. पूण देव म्हणून आमी केन्ना हें करूं ना सो तें जर तर कोणाक क्वेश्चन आहा तांचे कडेन विचारया तांकां समजया गोंय हें एकचाराचें प्रतीक अशा वक्तव्यांक लागून गोंयचो सामाजीक एकचार इबाडपाक शकता त्याच्या खातीर दर एकल्यान उलयतना मागीर तो खंयच्याय धर्माचो जावं प्रत्येकान सामाजीक भान दवरप हें तितलेंच म्हत्वाचें गौरीश आमोणकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही
पाझरखणी हाऊसिंग बोर्डातल्या प्लॉटांच्या घोळावेल्यान विजय सरदेसाईन केल्ल्या आरोपांचेर हाऊसिंग बोर्ड मंत्री सुदीन ढवळीकरांक शुक्रारा विधानसभेत स्पश्टीकरण दिलां. म्हज्या चल्यान हातूंत प्लॉट घेवंक ना. हाऊसिंग बोर्ड सुवातीक तेंकून तांची सुवात आसा. विजयान मणिपुरावेल्यान म्हजेर तिडक घालून म्हज्या चल्याचें नांव काडलां असो आरोप सुदिनान केला. पाझरखण हाऊसिंग बोर्डाच्या प्लॉटात म्हज्या चल्यान प्लॉट घेवंक ना. ताणें ह्या प्लॉटाच्या कुशीक आशिल्ल्या जाग्यान प्लॉट घेतला अशें मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी कागदोपत्री पुरावे सयत सभाघराच्या नदरेक हाडून दिला. बेरेस्तारा पाझरखण हाऊसिंग प्लॉटाचो विशय बरोच गाजिल्लो. ज्या लोकांची थंय घरां आसात तांकां घरां सोडून वचात अश्यो धमक्यो येतात. तातूंत मंत्री ढवळीकराचो हात आसा असो आरोप विजय सरदेसाईन केल्लो. हे प्रकरणा वयल्यान मंत्री ढवळीकर आनी आमदार सरदेसाय हांच्या मदीं बरोच शाब्दीक वाद लेगीत जाल्लो. आज मात ह्या प्रस्ना वयल्यान दोगूय जाण संवेदनशील जाल्ल्याचें पळोवपाक मेळ्ळें. तुज्या चल्याच्या धंद्या आड हांव येना. म्हजो तसो कसलोच विचार ना अशें विजयान ह्या वेळार म्हणलां. जाल्यार म्हजेर राग आसा म्हूण बेटेच आरोप करचे न्ही अशें मंत्री ढवळीकरान म्हणलें. काल कॉलिंग अटेन्शन आशिल्लें आनी बाब विजय सरदेसायान खंयचो तरी राग काडपा खातीर काही कागदपत्र सभागृहांत दिले. ते कागदपत्र ताका कोणी दिले हांव नकळो. सर्वे नंबर 1 आशिल्ल्या कारणान हे सगळे जाले अशें जावं येता. ताजेरूय हांव कांय उलयना. पूण म्हाका सांगपाक वायट दिसता की कोणीय जर एक बरो भुरगो बिजनेस करता आनी तो जर मुखार सरता ताजे पांय कशे ओडप हें करचे पेक्षा तो भुरगो कसो वयर सरतलो हाका हातभार लावप इम्पॉर्टंट आसता. ताजेरूय म्हणजे ताजे विशयी कांय म्हणणें ना. पूण जेन्ना काल हो विशय आयलो तेन्ना हांवें स्पश्ट सांगलें की म्हजो भुरगो तातूंत इनवॉल्व ना म्हणून. आनी हें सत्य आसा. कारण जो हाऊसिंग बोर्डाचो प्लॉट एक्वायर केला त्या प्लॉटा लागून आनी एक 94,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आकार कन्स्ट्रक्शनाक घेतल्या आनी तातूंत त्या जमनीत म्हज्या चल्यान प्लॉट घेतला. हाऊसिंग बोर्डाच्या हातूंत ते प्लॉट ना. उपरांत तांच्या मदलो वाद मिटिल्ल्याचें पळोवपाक मेळ्ळें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 2017 संजीवनीक 5 कोटी 10 लाख रुपयांची टोपी घाल्ल्या कंत्राटदाराक निमाणें सांगे पुलिसांनी न्यायालया मुखार हाजीर केलो. आतां ह्या प्रकरणात कोर्ट कितें तो निकाल दितलो म्हणून संजीवनीचो प्रशासक सतीश कामतीन सांगलें. संजीवनी कडल्यान 2017 ऊस तोडणी खातीर मानाय हाडटा म्हूण सांगून कारखान्याक वट्ट 5 कोटी 10 लाख रुपयांची टोपी घालपी पुणे महाराष्ट्राचो कंत्राटदार प्रदीप भगवान जमादार फरार आशिल्लो. निमणे ब्रेस्तारा सांगे पुलिसांनी ताका न्यायालया मुखार हाजीर केलो. संजीवनी कडल्यान 5 कोटी 10 लाख रुपया घेवन कांय दिसां खातीर ताणें ऊस तोडणी खातीर मानाय हाडिल्ले. मात उपरांत ताणें फुज्ज्यो काडल्यो. आमी 2017 एक टोलीचो जो लिडर आशिल्लो पळय ताका आमी 5.1 CR एमावंट दिल्लो टोली हाडपाक. आनी ताणी टोली हाडली पण थोडे दिसान रातोरात ते हांगाच्यान गायब जाले. ताजे नंतर आमी खूब प्रयत्न केलो ताका सोदपाक पण आमी तेचे यशस्वी जावंक ना. मागीर जेन्ना ताजेर आमी एरेस्ट करपाक गेले तेन्ना ताका आमकां 2 चॅक दिले 2.5 CRचे. टोटल 5 करोडचे. ते जेन्ना आमी क्रेडीट करपाक गेले एनकॅश ते बाउंस जाले आनी ताजे वयर आमी बाउन्सिंग ऑफ चॅक हाजेर आमी पोंडा पुलीस स्टेशन तशेंच सांगे पुलीस स्टेशनान ते आमी तक्रार नोट केली आनी थंयच्यान ती ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटातून कोर्टान ती पावली. ताजे नंतर आमी खूब प्रयत्न केले ताका कशे तरेन ताका हाडपाक पण ते आमकां कशेंच सापडूं ना. एक्चुली ते 3 जाण आशिल्ले पण जो मेन लिडर आसा पळय ताका निमाणें आमी काल सांजचे आमी ताका कोर्टान प्रोड्यूस केलो. ताणें बेल खातीर एप्लाय केल्या पण ताजेर आमी आमचे ऑब्जेक्शन आमच्या एडवोकेटान ऑब्जेक्शन फायल केल्या आनी ती म्हणजे की
वो फाल्यां परत बेल जम्प करचो ना म्हणून कितें गॅरंटी आसा आनी ते कंडिशनान जजान ऑर्डर आमी पळोवना न्ही पण ते तातूंत नोट जातली बेल मेळटली ती एज पर द लॉ पण फुडें कितें हे मेन म्हणजे क्वेश्चन आतां आमचेर आयला की आमकां निमाणे आमचे पयशे केन्ना मेळटले कित्याक एकदां हे पयशे आमचे आयले की आमचे तिजोरीन एक हेल्दी बॅलन्स तयार जातलो फाल्यां आमकां खंयच परत पावल फुडें काडपाक गरज पडचें ना आनी आमकां ते संदी मेळटली की आमकां खंय ना तरी ते हाजो बरो वापर करपाक मेळटलो जे 2017 जो जोशी म्हणून प्रशासक आशिल्लो तेणी एक कॉन्ट्रॅक्टराक ऊस तोडणी टोळी हाडपाक आनी ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर 5 कोटी 10 लाखाची जी रक्कम दिल्ली आगाऊ एडवान्स रक्कम दिल्ली ताका तेन्ना ती टोळी एक दीस थोडे दीस कितें काम केलें आनी टोळी गायब जाली रातोरात गायब जाली तेन्ना संजीवनी साखर कारखान्याक तेणी एक फसवणूक केल्ली आसली जेन्ना फसवणूक करून 5 कोटीची 10 लाखाचो प्रश्न परत गाजत आशिल्लो तेन्ना ताका जेन्ना त्या प्रशासकान मागीर परत तेणी 2.5 कोटीचे 2 चेक दिले दोन्ही चेक तेगे बाउन्स जाले प्रकरण तेजी न्यायालयान तेजी केसीस चालू आसा जेन्ना 2 फावटी ताका सांगेर पुलीस ताका सोदपाक गेले दोन्ही फावटी ते मेळना तेन्ना काल ताका जेन्ना परत सांगेर पुलीस टीम गेल्ली आनी थंयच्यान ताका धरून हाडून आयज ताका जेसीन मारलेलो आसा गोमंतक टीव्ही खातीर धारबांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकर उगे पंचायतीच्या मुगळी गांवच्या पुलाची संकेत बाबत स्थिती जाल्या हो पूल कोसळपाचे स्थितीत आशिल्ल्यान ताच्या वयल्यान हो वच करतना थळाव्यांक जीव मुठीत धरचो पडटा पळोवया गोमंतक टीव्हीचो हो स्पेशल रिपोर्ट उगे पंचायत वाठारांतल्या मुगोळी गांवांतल्या रस्त्याचो पूल सामको बाबत जाला जीव मुठ्ठीत धरून लोक ह्या पुलावयल्यान यो वच करतात घोग्यांनी पावसांत हो पूल उदकापोंदाक वता ह्याच पुलावयल्यान स्कुलाच्या भुरग्यांची बस येता पुलाची स्थिती बाबत जाल्ल्यान कितें अपकीत घडत म्हण लोकांक हुस्को पुला बद्दल म्हणल्यार हो पूल बरो पयलींचो तेजी पोनाच्यान आतां सगळी गाडी येयल्या आनी तेजी पोना सरी बी सुटल्या आनी आतां हे सायडीन इस्कुला बी भुरगीं येता बस येता तेजे मातशी गव्हर्मेंटान बी पळोवचें पूल पळोवपाक गेल्यार पळय तुमी पळया पूल सामको पिड्ड्यार जाला कितें मातसो सायडीक कांयच ना आधार ना सगळें गेला हे पळय सगळें झाडां आनी सगळो पावसा सगळो हांगा बुडटा पूल वयल्यान आनी इस्कॉला बस येता मेन म्हणल्यार आनी आमगेली सगळी भुरगीं येता ती आतां तो पूल केन्ना मोटलोच तो वयल्यान तो पळोवपाक पूल बरो दिसता पण पोना वचून ते पळयल्यार ते कांयच आदार ना सगळे लोकांक हांगा दीस पडटा खंय ती मोडोन पडपाक सामकी हा कळ्ळें तुका तितून आमी सगळे येता गांवचे लोक एक मुगळेची कामतेबागाची मुगळेची लोक येता आनी इस्कॉला बस येता केन्ना कितें जाय म्हणटा सांगूं येना अशें तारीपणट्यार एक अशें घडले कडेन आहा तशेंच त्या खातीर ते कित्याक जाता तितल्या सरकारान हें बेगीन पुला काम हाती घेवन ते करचें थळावे लोक पुलाची दुरुस्ती करची म्हण मागणी करून थकल्यात मात कोणूच काना मनार घेना बरें दिसता पूल मातशें उंच बांदलेलें जाल्यार ताका वालोर आसलेलो हें उंच हें सकल आहा दोनी वाटेच्यान देंवची लागता तेन्ना कितें येता गाडी येता कोणाक कितें जाता मागीर तेन्ना मिस्टेक येतरी तांकां कळटा नाल्यार कोणाक कळना तुमी ओपी वचपी हे सायडीच्यान हा तुमी ओपी वचपी हे सायडीच्यान आरे दिसा 3 पाटी येताले दूद घेवन हांव आतां एकच पाटी येता सकाळ जाय पळय बुडटा हें न्हू तुका एक वर्स बुडलें हें हांव पवन दुदाक कॅन घेवन गेलो हांगसर उदक पावलेलें हांगसर पावलें हेची म्हाका खाव जायना कॅन थंय धडे दवरले आनी पळोवपा येयलो तेन्ना हांव धाडची म्हणून कोणा भिना उदकाक भिना आनी कोणा भिना आसलो त्या वेळाचेर हांव कितलेंच उदकां बुडटालो हो मारंगण कामतीबाग मुगळे हो जोडणारो पूल हो उगे पंचायतीन 7 नंबर वॉर्डा पडटा हे पुला दशा अशी आसा हे पुलाचे पोंच्यान सगळे सिमीट पडले कडेन आसा रॉड डिश पडटा सायडीन ताका हें ना आनी ह्या रस्त्यान एक इस्कॉलाची भुरग्यां पावोवपाक बस वयता म्हाजी मागणी इतलेंच आसा जे पळय संबंदीत खात्याक सांगा PWD कितें आनी तेणी येवन हांगा पाहणी करची आनी कितें हे पुलाक कितें प्रॉब्लेम आहा हेजो इस्टिमेट करचो आनी हो सरकाराक PWD मिनिस्टराक धाडचो आनी हो
पूल जाता तितलो बेगीन आमकां करून दिवचो, कित्याक फुडें असो अनर्थ जावपा जायना, तेका लागून. 5 दीस पयलीं तुमी आयकलेच आसतलें, तारीपांटो हांगा पुलाक धड नासल्या कारणान एक गाडी सकयल वचून एक दंपत्याक मरण येयलें. आनी तेच एक्सिडेंट प्लेसींतल्यान आतां सपोज तुमी मुखार येयले 1.5 किलोमिटर जाल्यार तुमकां एक गांव मेळटा मुगोळे, जो उगे पंचायतीक येता, आनी त्या गांवाक जो कनेक्ट करपी हो म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता हो पूल आसा, तो खंय तरी डेंजरस पोजिशनाक आसा. हो वयल्यान पूल एकदम बरो दिसता. सपोज तुमी पोंदा वचून पळयलें जाल्यार ह्या पुलाचे जे कुडके आसा ते पडत आसात, तशें रॉड आसा ते खंय तरी पगळतात आनी ते मेल्ट जायत आसात. तशेंच जी धडे आसा ते क्रॅक येयल्ले आसात, पूर्ण झाडांनी भरलेलो आसा पूल. सो हे जे स्थानीक लोक आसा ते म्हणटा की हे पुला वयल्यान बस्यो तशेंच बाकीचे जी जड वाहनां आसात ती वयता आनी हो केन्नाय पडोंक शकता. आनी स्पेशली जी भुरगीं येतात तांकां खंय तरी हे डेंजरस आसा, कारण बस लोड आसता बसी भुरग्यांचो, आनी तो खंय तरी हे पुला वयल्यान गेलो आनी केन्नाय पूल मोडलो जाल्यार खंय तरी जिवीत हानी जावंक शकता. आनी हे जे गांवचे लोक आसात ते 4-5 वर्सां जालीं हे पुलाची काम जावपाक जाय. खंय तरी पूल वयर काडून ताका न्यू पूल करून न्यू पूल बांदून ते खंय तरी हेची हायट वाडोवन नवो पूल बांदपाचो प्रयत्न करीत आसात. ते म्हणटात की पावसा दिसांनी गेल्या त्या वर्साक हांगा खंय तरी पूर येयल्ली, जे कनेक्शन आसलेले दुसऱ्या गांवाक वचपाचे या मेन सांग्यार वचपाचे ते खंय तुटलेले. सो केन्नाय अशे पूरय येवं शकता, कारण ब्रिजाची जी हायट आसा ती खंय तरी सकयल आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. सर्वोच्च न्यायालयान काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी यांची खासदारकी रिइन्स्टेट करपाचो आदेश दिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या आडनावाचो चुकीच्या पद्दतीन उपेग करून तशें नाम बदनाम केल्ल्याच्या प्रकरणावेल्यान राहुल गांधी यांचे खासदारकी पद काडिल्ले. ते उपरांत सर्वोच्च न्यायालयात हे विशयात सुनावणी घेवन राहुल गांधी यांचे खासदारकी विशीं निवाडो दिला. न्यायालयाच्या ह्या निवाड्याचे गोंय काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी येवकार दिला. आज जो सुप्रीम कोर्टान जो जजमेंट दिला, आमचे लिडर श्री राहुल गांधी जे सामान्य लोकांचे या देशाच्या लोकांचे जे मुद्दे उठयताले, आज सुप्रीम कोर्टान तांकां जी BJP सरकारान कशी कॉन्स्पिरसी करून कशा पद्दतीन आमच्या लिडराक पार्लमेंटांतल्यान पळय काडिल्लो, ते आज सुप्रीम कोर्टान तांकां जी ऑर्डर दिल्या ताजे वयल्यान ते रिइन्स्टेट जातले. आनी राहुल गांधी हे पार्लमेंटान ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टी सरकाराचे मोडानीचे कितें रिलेशन आसा, नेक्सस बिटवीन मोदी आनी अडानी, हे पर्दाफाश करतले. आज हो जो जजमेंट आयला हो पुराय देशाच्या जनतेचो जजमेंट आसा आनी आज पुराय देशाच्या लोकांचे डेमोक्रेसीची जीत जाल्ली आसा. तुम्ही फाटल्यान पळयता की आज AICC हेडक्वॉर्टर्स दिल्ली कशा पद्दतीन एक जल्लोश जो लोकां भितर मोग आशिल्लो राहुल गांधीक तो दिसून येता. हो जोश पुराय देशभर आज सगळे लोक खुश जाल्ले आसात की ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकाराक राहुल गांधी हे प्रश्न विचारतलेच. सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आयला हाजे हांव खूब अभिनंदन आनी धन्यवाद करता. पेडण्यां पालिकेच्या कामगारांक पगार दिवपाक जायना जाल्यार मंत्री विश्वजीत राणेन राजीनामो दिवचो अशी तिडक समाजवावरपीर उमेश तळवणकारान उक्तायल्या. फाटले 3 म्हयने पेडण्यां पालिकेच्या कामगारांक पगार दिलो ना. एका वटेन विधानसभेत मंत्री रेग्युलर बेजीस करपाची आश्वासनां पालिकेच्या कामगारांक दिता, जाल्यार दुसरे वटेन कामगारांचो पगार आडावन दवरता. पूण पगार आडावन रेग्युलर बेजीस करपाची सपनां दाखोवन कामगारांक तात्काळून दवरता अशें उमेश तळवणकाराचें म्हणणें आसा. जे गरीब लोक ज्यांका खरं तर दैनंदिन परिस्थिती त्यांची बिकट असताना पासून ते कचरो पेडण्यां जो म्युन्सिपालिटी आहा त्या एरियेचो ते उचलतात. कालच आतां पयर आमचो विश्वजीत राणेन घोशणा केल्या असेंब्लीन की म्युन्सिपालिटीच्या सगळ्या जे कंट्रॅक्टी कामगार आहा तांकां रेग्युलर करता. ते घोशणा करच्या पयलीं निदान तांकां पगार तेणी दिवचो ही माझी मागणी आसा. आणि जर अश्यो घोशणा जर असेंब्लीन जे पवित्र ठिकाणी हे जे आमदार मिनिस्टर करतना ज्या पवित्र ठिकाणी जी चुकीची माहिती जनतेच्या समोर हाडटा आणि अशा घोषणा करून त्या ज्या पुण्य जागेचो आसा असेंब्लीचो ते अवमान करता, अशा घोषणा करून सुद्धा हे जर करू शकले ना जाल्यार हे विश्वजीत राण्यासारख्या मनशान आयज रिजायन जावपाची गरज आसा. पेडणे पालिकेच्या कामगारांक फाटल्या 3 म्हयन्यां सावन तांचो पगार तांकां मेळना. तरी लेगीत हे कामगार आपले काम नित्य नियमान करीत असतात. आमचो पगार आमकां दर म्हयन्याक मेळचो हाची मागणी ते नगराध्यक्ष, चीफ ऑफिसर हांचे कडेन करतात. पूण हे अधिकारी काय तांचेर लक्षच दिना. पेडणे पालिकेचो दर दिसा
रस्त्यायलो आनी घरा घरा कणकणी आशिल्लो कचरो गार्बेज गोळा करपाचे काम 10 ते 15 कामगार नियमित करतात, पूण तांकां पगार कित्याक मेळना? पालिकेकडे तशा प्रकारचो फंड उपलब्ध ना, पूण दर दिसा येवपी फंड ती पालिका कसो खर्च करता हाचेरय आता प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्लो आसा. ह्या वाठारान जर आपण नजर मारली तर कामगार भर उन्हात म्हणात, पावसाळ्यात म्हणात, काम आपले करीत असतात. कचरो गोळा करून साफसफाई करून शार नितळ दवरतात, पूण तांकां त्यांच्या हक्काचो पगार पालिका मंडळ नित्य नियमान दिवपाक कमी पडटात. पेडणे पालिकेकडे महसूल वाडोवपा खातीर कसल्याच प्रकारची येवजण ना, प्रकल्प ना. जे प्रकल्प उभारल्यात तेचोच कचरो जाल्लो आसा. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हें बुलेटिन. खंयचोच नागात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.